एवरीवन गुड मॉर्निंग. बिकॉज माझी आता जस्ट गुड मॉर्निंग जाल्ली आसा. मातशे वेळ पयलीं माझे उठटाच टायम पळयना, मागीर पळयता टायम. सो टायम पळयना जाल्यार 10:30 जाली. चड लेट जावं नाशिल्लो. सो मागीर चिंतलें की व्लॉग आतांच स्टार्ट केल्यार बरो कसो. बिकॉज हांव मोस्टली देवळान बी वयतलें. सो आतांच स्टार्ट केल्लो बरो कसो दिसलो म्हाका. सो आतां ब्रश बी केला. आनी इफ तुमी कालचे म्हजे शॉर्ट्स, आय डोंट नो तो शॉर्ट्स अपलोड जाला का ना तो. बट काल हांवें न्हू फेस स्क्रब केल्ले तांदळाचे पिठाचे. सो तेजोच हांवें तो एक्स्ट्रा दवरलेलो बिकॉज म्हाका बॉडी स्क्रब बी करपाक जाय आशिल्लो. सो तो हांव घेवन येता पयलीं. आनी बॉडी स्क्रब करपाक जाय म्हाका आयज. मागीर हांव न्हावन बी फ्रेश जावन येता पयलीं. आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा. म्हाका चुडीदार बी आनी म्हाका कुर्ता बी काडपाक जाय म्हाका घालपाक लागून. सो पयलीं न्हावन येता हांव बेगीन नाजाल्यार अशेंच उलयत रावतलें आनी मागीर म्हाका लेट जातलो. सो पयलीं न्हावन येता. आतां जस्ट न्हावन बी चेंज केला. मागीर हांव कुर्ता घातलेलो आसा. आनी पयलीं तरी आतां लेवल 10 जाला दिसता. म्हाका बाय लेवल 20 हांच्यान तरी भायर सरपाकूच जाय. सो सगळ्याच्यानी पयलीं हांव केंस बांदता. म्हणजे केंस पळय कितें जाला ते. आयज संडे बी न्हू. सो आयज लावपाक जाय. आनी हो व्हिडिओ तुमचे कडेन मोस्टली फाल्यां वयतलो. सो केंस बांदून जाल्यार पयलीं एक्चुली म्हाका न्हू डॅन्ड्रफ इशू बी जायनाशिल्लो. आनी आतां म्हाका डॅन्ड्रफ इशू जावपाक लागला. आनी मे बी बिकॉज हांव केंसाक तेल बी लायना. हांवें तेल लावपाचें सोडलें ऑलमोस्ट. लास्ट म्हाजो रील केन्ना केल्लो पळय तेन्ना हांवें लास्ट लायिल्लें. मागीर हांवें हेअर ऑयलींग करूंकूच ना. सो मे बी बिकॉज ऑफ दॅट म्हाका ते डॅन्ड्रफ इशू स्टार्ट जाला. सो आयज हांव हेअर पॅकान मोस्टली हांव हेअर ऑयलींगूच केल्यार बरेंशें दिसता म्हाका. हेअर पॅक लावपाक चिंतलेलें हांवें. बट मागीर नाका. बिकॉज हेअर पॅकान तितलें हें जावचें ना. डॅन्ड्रफ जाला म्हटल्यार ऑयलींग म्हाका दिसता केल्यार बरें कशें. बिकॉज खूब ड्राय जाला म्हजो स्काल्प एकदम. सो हांवें केंस बांदले म्हटल्यार म्हजें अर्दें काम जालें दिसता म्हाका. सो बेगीन आतां हो टोनर केन्ना काबार जातलो काय रावला हांव. बिकॉज इफ तुमी म्हाजो तो दुसरो व्हिडिओ पळयल्यार तुमकां खबर आसतलें की म्हजे कडेन आनी एक टोनर आसा म्हणून. आमच्या हांगा आयस्क्रीम कार येयला दिसता. तेन्ना करून वाजयता. आयज संडे न्हू. सो आयज असले सगळे आयकोंक येतले. मागीर आनी कोण येता चादर बिदर इकपाक येता. मागीर कोण डस्टबिनां इकपाक येता. खूब कितें येता आयचे दिसाक हांगासर. मॉइश्चरायझर खंय गेलो. बेबी मॉइश्चरायझर लायता. इतकें व्हडलें जावन सुद्दां. सो बिकॉज आयज संडे आनी मोस्टली हांव आयज खंय वचपाना. एज ऑफ नाव तरी कांय प्लॅन ना. तर हांव आय लायनर बी कांय लायना. बिकॉज आसुनी अशें लायक आय लायनर बी समज हांवें लायलें न्हू देन घरा कडेन येवन म्हाका अशें जाता की केन्ना काय हांव तोंड धुवूं कशें. हें म्हणजे हालत पळय हेजी कितें जाला ती याक. बट देन हितून खूब उरलेली आसा. आनी ही म्हाका दिसता कितले वर्सां पयलींची पॅकीट आहे म्हणजे तिकलेचें. कितलें कशें जाला पळय तें. म्हणजे स्कीन आयज ग्लो करता न्हू एकदम. बट ह्या सगळ्या फेस पॅकाक लागून आनी कांय न्हू. आनी इयरिंग्सान पळय हे सगळे पडले पळय हांगासर आसता ते. हे जे आसा म्हणजे नेल्स इग्नोर करात आं. एक मोडल्यात बीन. सो ते कट पडले की मागीर हांव काडून उडयता. तर हे जे ना सो हें आसा ते बी काडटा काडून. पोचू तोंडान बी घालूत म्हणून भंय दिसता. म्हाका कितेंय काडून तोंडान उडयता. पोचू कितेंय काडून तोंडान उडयता मागीर. सो हांव इयरिंग्स घालता. बिकॉज ही खूब इयरिंग्स. सो जेन्ना म्हाका वाज येता हांव फटाफट एक काडून दवरूंक शकता. इयरिंग्स घालून म्हाका याद आसा हांव न्हू पयलीं म्हटल्यार म्हाजो फर्स्ट जो जॉब आशिल्लो जेन्ना हांव सारकें टिकलां कशें थंय आसतना न्हू हांव असली इयरिंग्स खूब घालतालें. हांव चुडीदार बी घालतालें तेन्ना म्हटल्यार कुर्ता बी घालतालें आनी हांव असली इयरिंग्स घालतालें. सो थंय एकटो दादा आशिल्लो. एवरी टायम म्हणटालो हे पळय येयले लमाणी येयले म्हणटाले. बिकॉज हांव असली इयरिंग्स घालतालें. बेश्टोच चाळयतालो तो म्हाका दादा. आनी सो हांव रेडी आसा. आतां बेगीन सकयल या. पयलीं मम्मा आयज म्हाका लागून हांव वॅज न्हू दिसता म्हाका पराठा कितें करतली तें बीन हांव तुमकां दाखयतलें. बट आतां पयलीं सकयल या. हांव AC बंद करून येता. उप्स लायट ऑफ केली हांवें.
सो आता सकयल या आवय भावाक हांव व्हरता आशिल्लें म्हाज्या वांगडा बट भाव आतां मॉर्निंगूच येयला सकाळीं सो ताका रातभर न्हीद ना सो बेश्टें ताका येयलें जाल्यार मागीर तेजी न्हीद कंप्लीट जावपा ना तो अजून न्हावूंक बीन ना सो तो येता म्हणसर आनी लेट जातलो सो हांव एकल्याच वयता आतां न्ही सकयल या आवय हांगासर कोण आसा हांगासर वलेंच आसा अभय म्हगेलें वलेंच म्हगेलें पोलेंच उठान तूं तो मम्मा वांगडा उठोन केलोन मम्माम करून ताता केला आसतली नाल्यार पापा हांव उठोन पळयतो हे पळय हांगा कोण आसा ते ये पोचू बय म्हगेलें पोचू लाव जिमी कितें म्हणटा जिमी कितें म्हणटा म्हगेलें टुटू टुटू पुटू पुटू दिली देवळा वचून येता रातून एकपिलो हांगासर लायट्स बीन ऑफ आसा आनी हांवें ऑन बीन ना करूं सो आतां या मम्माले दाखयता तुमकां पयलीं हांव ती कितें कितें करपाक रेडी आहात म्हटल्यार कितें कितें करपाक दवरला ती तेणेन सो बाय हांगासर ते कितें तरी चालू आसा आय डोंट नो ती कितें करता ती हांगा दूद गरम करपाक दवरलेलें आसा आनी हांगा सगळें रोमाट पडलेलें आसा हांगा कातली बी शिनपाक जाय दिसता तिका आतां हांव मागीर येवन हेल्प बी करतलें आतां देवळान वयता पयलीं हांव उचकू सो हांव देवळा कडेन पावलें आतां हांव तुमकां दाखयता हाचो व्यू मॉर्निंग कसो दिसता तो पळयल्ली आसा हांगासर खूब जाणां फोटोग्राफी चालू आसा हे पळय हांगासरलो व्यू पळय सकाळीं कसो दिसता तो कंपेर्ड टू रातचो बेस्ट दिसता बट सकाळीं कांय वायट ना बरें दिसता बट हांगा डेली गर्दी आसता खूब जाणां येतात हांगासर ट्युरिस्ट बीन पळोवपाक हे पळय देवूळ हांगासरलो व्यू पळयात कितलो बरो दिसता न्हू आतां हांगासर चड गर्दी ना बिकॉज वत आसा न्हू म्हणून सगळीं फुडले वाटेन आसा बट तुमी पळोवंक शकता थंय बीन रातचें बीन बेस्ट दिसता बट रातचें हांगासर येयलें न्हू तुमकां इतको क्रावड मेळटलो सामको गर्दी आसता हांगा तुमकां दिसता आसतलें कोण तरी दिसता आसतलें तुमकां ते कोण तरी आसा बट रादर दॅन दॅट आनी कोण ना हांगासर ट्युरिस्ट बी सगळीं जाणां येतात पळोवपाक बिकॉज बेस्ट केल्या हांगांच्यानी सगळ्यांनी जाणां हे बीन रातचे बेस्ट दिसता तुमी म्हाजे दुसरे व्हिडियोज पळयले जाल्यार तुमी पळयला आसतले की कितले बरे दिसता ते हेजे सगळ्याचे व्हिडियो हांवें घातलेले आसा ऑलमोस्ट म्हाजे व्हिडिओ तुमच्यांनी म्हाजे दुसरे व्हिडियोज पळयले आसतले हांव हांगासर देवळान मोस्टली हांव रातचें येता सो तितून हांवें सगळें दाखयल्लें आसा की कशें कितें दिसता तें रातचें बीन बट हांगासर डे टायम हांव मोस्टली खूब रेअरली येता आनी आयज येयल्लें आसा दिसाचें सो हांगासर आतां चडशीं कोण ना आनी आतां 12 जावपाक येयला सो 12 सुमार हें मोस्टली बंद जातलें आनी मागीर आफ्टर 3 o'clock काय 3:30 कितें हें ओपन जाता परत सो आतां ताका लागून चड गर्दी दिसना आसतली बट फुडले वाटेन खूब गर्दी आसा फोटोज बी काडपाक खूब बिजी आसा सगळीं जाणां फुडले वाटेन स्टार्टींग येतासून तुमी पळयला आसतलें न्हू तितून हांवें तुमकां दाखयला की कितलो क्रावड आशिल्लो तो देवळा भितर हांवें क्रावड दाखोवना बिकॉज देवळा भितर हांवें देवाचे मुर्तेचें रिकॉर्डिंग केल्लें आसा बाकीचे हांवें क्रावड दाखोवना बिकॉज बरें जायना तें सगळेंच रिकॉर्ड करपाक सो इतकेंच आनी आतां हांव वयता अशें बेश्टें येयल्लें हांव दाखोवपाक तुमकां की हांगासर कसल्या टायमार कसो क्रावड आसता तो आनी आतां हांव घरा वयता बिकॉज खूब वत आसा तुमी पळोवंक शकता म्हजें तोंड कशें जालां तें वताक लागून सो आतां आमी वयतात आनी हांगासर कन्स्ट्रक्शन बी चल्लेलें आसा मे बी थंय आनी एक धाकटेंशें देवूळ बी बांदता आसतलें पळोवया कशें कितें आनी बरें करता आसतलें हांगासर सो हांव घरा वयतालें बट जशें हांवें फाटल्यान मुडोन पळयलें तुमी पळोवंक शकता भायल्यान सुद्दां दिसता पळय बट देन लोक आसा म्हणून सांगात नाजाल्यार मुर्ती दिसता देवाची राधा कृष्णाची मुर्ती दिसता भायल्यान सुद्दां पळोवपाक बट थंय लोक आशिल्ले म्हणून तुमकां दिसना आसतलें थंय अशें हें जालें बट हरशीं दिसता हांगासर ज्योती दवरपाची आसता सो हांगा ज्योती दवरलेली हे भैया भायर सरतकीर ते वाट पळय कशी बंद केला ती झाडां लावन बरें केलां न्हू आनी हांगासर पळयात गाडयो आसा गर्दी आसा बट तितकी ना लास्ट टायम हांव जेन्ना येयल्लें न्हू हांगासर रिसंटली खूब रिसंटली तेजो व्हिडियो आसा सो तितून हांव इवनींग टायम येयल्लें आनी त्या दिसा कितें तरी आशिल्लें ओके न्यू इयराच्या दिसा गेल्लें हांव नेक्स्ट डे येयल्लें हांव आनी इतको क्रावड आशिल्लो हांगा चलपाक जागो नाशिल्लो सामको इतलो क्रावड आशिल्लो
बट आता तितलो ना. सो असले कितें दिसांनी जेन्ना कितें आसता पळय तेन्ना हांगासर खूब गर्दी आसता. इवन सॅटर्डे हांगासर गर्दी आसता सकाळचे बीन. ट्युजडे सुद्दां खूब गर्दी आसता. म्हाजी गाडी हांवें हांगाच पार्क केल्ली देवळा कडेन. हरशीं हांव थंय फुडें थंय बी पार्किंग आसा, बट थंय पार्किंग केली की थंयचो फूल वाट चलोन येवपाक पडटा म्हणून हांवें हांगासर पार्किंग केल्ली. आतां घरा कडेन या वत लागता चड. सीट पळय कितें जाला थंय. छे तें पळयनाकात तुमी. जिमी पळय एकटाच जोत्याचो वास. पळय आमगेर कोण येयला ती आयज. सुनबाई येयल्ली आसा आमगेर. आयज सुनबाई येयल्ली आसा. सुनबाई जिमीक पळोवन धांवता. कित्याक ती जिमीलें जेवण जेयताली ना जिमी म्हणून भिवन धांवता ती. बेश्टी भिवन धांवन ती गेली ती सुनबाई. पोचू हांगा आतां पोचू कशें पडला पोचूक आतां काडपा जाय म्हाका. ती पळय आई काल बरी नाशिल्ली ती. आनी बाबा हे झॅमरो न्हिदला. कुठे म्हणटा जिमी कुठे म्हणटा. आयज जिमी कितें काम दिलें मम्मीन. आं हे जाय खंय वयता तूं गाडी घेवन. खंय वयता. सो हांगासर बाय टिकली लावन येयला गंध. बट मामान लायना सगळ्यांक लायताली. एवरी टायम लायतात बट एकदां अशें बी लायता अशें यूक अशें. आयज अशें लायला. सो पयलीं तरी येतात हांव किचनान येयला. हांगासर म्हाका नुस्त्या कडेक लावन कितें तरी आसा बिकॉज नुस्त्याचो तोपो. आनी हितून तें दूद ओदळ गरम करपाक दवरलेलें पळय. मम्मा दिसता कस्टर्ड करता आनी तें गिरयत रावपाक जाय. मम्माक टायम ना. मम्मा कस्टर्ड करता दिसता. आनी तूं किचना कडेन कितें करता. भायर चल किचना कडेन वच ना. सो हांव मातशें येवन पयलीं बसलेलें आनी ना गेलो. सो आतां हांव किचनान येयला मागीर परत. म्हाका मातशें गरमी जाताली. गरमी ताका लागून जालें गो पराठा. मम्मा म्हाका लागून पराठा करता. मेथी पराठा आनी आमगेर कस्टर्ड बी केल्लें आसा. मागीर मातशें वेळान हांव कस्टर्ड खातलें. ते तुमकां कितें केलें मम्मा. कसली कडी. कित्याक चिकन. हय म्हाका कशें कळ्ळें सांग. हे इतले रास धनिया पळोवन म्हाका अशें डावट मारलो. इतले रास धनिया पळोवन चिकन केला काय म्हणून. पूण इतले धनिया कित्याक दवरला हांगा. सांग ना कित्याक म्हणटा तुवें. तूं खावपा ना मागीर सांग ना म्हणटा. म्हाका लागून पूण पराठा केला. कसलो धुवर भायर येता पळय. टू 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 टू. नाजाल्यार बाबा खाजेन खूब ना पळय. बाबा आमगेलो बाबा खंयसा. बाबा नम 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 नम. बाबान आमगे ताता केल्ली बाबा हांगा हाय कर. थंय ना थंय कोण ना. थंय ना हांगा हाय मस्ती करता. ए पळय पोचू कितें गरमी आतां कितें गो. थंडाय कसोन बसला पळय ते. आनी ताका पळोवपा जिमी येयल्लो आत्तां. हो पळय जिमी पोचू खंय गेले. आं तो जिमी आपुणूय पळोवपाक गेला ते थंय न्हिदलेले म्हणून. म्हणजे टॉप वयर जाला. आवय नम 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 भुकू लागल दिसता ताका. आनी जिमी ताका पळोवपाक गेल्लो. जिमी बरो आसा. ना आळस येता गो. आळस येता ताका. मम्मान पळय कितें घेवन येयला ती. वाटी पोंटीक करपयला. हितून कस्टर्ड घालून तिणें म्हाका लागून थंड करपाक घालता. डीप फ्रिजीन दवरलें आसा. तो जाला आयस. तो आयस जाला. हय ती आयस्क्रीम. पयलीं आमी स्कुला वयतालीं न्हू तेन्ना तूं करून दवरतालें ना. मागीर आमी येवन आसतात खातालीं. आमी जेयनाशिल्लीं. कुल्फी करून दवरतालीं मम्मा हितून. आनी हितून ते अशे ते बडयो लायिल्ल्यो आसताल्यो. आनी ते बडयो लायताले तूं ते कुल्फी कारा कडल्यान घेवन. दी म्हाका स्पून दी. तुका काडून घेतालें घे काडून थोडे पयलीं. आनी दोगूय जाण मस्ती करता पळय. तो आजून उठलो ना जेवपाक. आनी आमी कितें करता. आतां उठ्ठलो. म्हाका हितूनच दी. म्हाका चमचो हाडूं ना. ही हांव कशें बसला पळय. मा
आगो आगो चड दिला तुमकां हांव न्हिदलेलें म्हणून अशें दिसता अशें आड पडलेलें हांव न्हिदलेलें म्हाका ते याद येयला स्कुलार फिरून दवरतालें फिरून आनी आमी जेवनाशिल्लीं हे खातालीं हांव आनी आमी दोगूय जाणां न्हू शांत करून दवरलें तितून फ्रुट्स घातले तो तुमी आमगेर कोण येयला ती जिमीन गेट ओपन केली दिसता आनी ही भितर गाय आमची आनी ती आई मम्मी तूं हळदी कुंकुमा वचोन येयलें हांव न्हिदलेलें हांव म्हणटा हांव म्हणटा कितें जालें गा म्हणून ती पळय ती घरान येता मम्मा आं आतला हातून येता पयली ती पळय ती घरान येयल्या आई लक्ष्मी घरान येयल्या खंय खंय धांवता गो तूं ती आपूण येता म्हणटा भितर सायबा ती म्हणटा आपूण भायर वचना म्हणून घरा भितर येता म्हणटा ती ना केन्ना वचोन येयलें गो तूं पळय ती पळय थंय आहा ती जिमी पळय खंय रावन पळयतो पळय बारकेलो आरे जिमी तेच काढलो चल मरे आपयत मार ती तो कितें सायबा जिमी कसले चल्ला पळय आमगेर बोली टू कितें ना तिका दिता न्हू म्हणून तिका दिता म्हणून आपल्याक दी म्हणटा असलो पळय आगो परतोपा जायना दिसता तिका म्हाका जागो ना ती पळयता आई पोवन गेला कितें चल्ला गा म्हणून हेंगेर गाये बी भितर घेता म्हणटा न्ही सायबा हांव वयता मागे अलार्म वाजलो म्हाका काम आसा मातशें आतां हय कोणालो फोन येता गाय बी येयली तुमी पळयला आसतलें जिमी येवन म्हाका पळयता आतां तेन्ना हांव न्हिदोन उठलेलें आनी मम्मा हळदी कुंकुमा गेलें मम्मा तुवें कितें हाडलें हळदी कुंकुमाच्यान आयज कितें दिलां कितें हाडटा खंय कितें मेळटा दाखोवपा हाडटा खंय ती मम्मा किंवां कितें तरी मेळ्ळा खंय 2 जाणांगेर गेल्ली ती हळदी कुंकुमाक आतां आमगेरूय आसतलें हळदी कुंकूम नेक्स्ट मागीर तेजोय ब्लॉग करतलें हांव बट आतां केन्ना तें आजून कांय डिसायडेड ना तेजे पयलीं शॉपिंगेक वचपाक जाय कितें वाटपाचें आसता न्हू तेका लागून सो पळोवया कशें कितें तें म्हाजी तिकली बेडशीट आसा पळय खंय हँड वॉश आनी हे एक हे डिश वॉश आनी तिळगूळ दिली म्हाका दिल्ले आसा आमगेर केन्ना करपाचें कितें डिसायडेड आसा केन्ना वयतले शॉपिंगेक तें बी डिसायडेड ना सायबा म्हाजें आयले थंय वचोन पळय म्हटल्यार कोणाडो अभियांगडो चल मुगो हय बट अभीक आयज काय हे ना डायरेक्ट फाल्यां तेका आयज सुटी न्हू अभीक घेवन चल मागीर करून मागीर जातलें मम्मा तें बरें मागीर पळयता आयज म्हाका हेअर ऑयलिंग करपाक जाय केंसांक खूब फ्रिजी दिसता म्हणून ना तें नाका म्हाका नो रेवडी तिड्या लाडू नाका म्हाका तिड्या लाडू जस्ट बिफोर ब्लॉग म्हटल्यार जस्ट बिफोर हो ब्लॉग स्टार्ट करचे पयलीं हांवें
कस्टर्ड खाला पेल्यान घालून ते बीन हांगासरूच बसून भायर पळयत खाला हांवें भुरग्यांक पळयत हांगासर भुरगीं खेळटात आयज संडे न्हू सो हांगासर भुरगीं खेळपाक लागला सो ते पळयत हांवें खाला सो हांवूय तुमकां दाखयतां पळयता पयलीं आवाज जाल्यार येता म्हाका खेळपी भुरगीं ना बट थंय रावल्लीं आसा सो हांव तुमकां दाखयता राव तांकां पळयत खाला हांवें अजून त्यांचो टायम जावना आतां खंय आतां 5:30 बी जाला आसतलें सो 6 जाता 6:30 जाता म्हणसर हांगा सामकी गर्दी पडटा भुरग्यांची इल्लीशीं भुरगीं कोण खेळटात कोण एकामेकाक मारतात सामकें ते भाशेन आयज म्हाकाय खंय वचपाक जाय आशिल्लें आयज संडे म्हणून बट हांव खंय वचोंक ना आयज हांव घरा कडेच आसा वचपाक जाय आशिल्लें आनी नेक्स्ट संडे म्हाका खंय वचपाक मेळपाना दिसता लेट्स सी गेल्यार गेलें म्हाका भायर सरपाक मेळना हे दिसांनी मातशें घरा कडेन उरलां हांव स्टक रियली सॉरी हांवें एक्चुली चिंतलेलें की हांव रातचे पर्यंत न्हिदपाक वयचे आनी पर्यंत हांव शूट करतलें बट आय थिंक तें पॉसिबल जावचें ना बिकॉज म्हाका मोर दॅन 3 बकेट्स म्हाका कपडे आसा धुवपाचे आमगे जी कपडे धुवपाक येता ती येवन गेली आनी म्हाका यादूच ना की ती आयज येवपाची आसा म्हाका एक्चुली खबरूच नाशिल्ली ती आयज येवपाची हांव सुशेगाद न्हिदलेलें आपलें आनी मम्माक खबर ना म्हाजे खंयचे कपडे धुवपाचे आनी खंयचे कितें ना ते बिकॉज ते सगळे हांव मॅस करून दवरता आनी म्हाका ती येयली म्हणून म्हाका खबरूय ना सो ती येवन गेली आनी म्हाजे सगळे कपडे तशेंच आसा आनी ती आतां नेक्स्ट टायम आय डोंट नो फाल्यां येतली काय परवा येतली आनी त्या म्हणसर हांव अशें दवरूंक शकना सो खूब जाला सो हां म्हाका तें धुवपाक जाय हांव तुमकां दाखयता कितलें आसा तें ती धुंवर घालता आतां हांगासर धूप घालता हांवें म्हटलें तूं धुंवर घालता धूप घालता ती सॉरी धूप घालता पळय हांगासर कपडे आसा प्लस हितून थोडे कपडे आसा आनी म्हाका आनी आसा कपडे जे रुमान आसा ते हाडपाक जाय सो हे धुवपाक बी ताका लागून हांव व्हिडिओ हांगा एंड करता म्हणटालें आनी जस्ट कांय ना म्हाजें जस्ट अशें सर्फान घालून काडपाचें तें हांव मशिनान घालना बिकॉज मशिनान घातलें की म्हाजे एक कपडे अशे आसतात कुर्ता बीन तुमकां खबर आसतलें चेडवांक की आमी मशिनान प्रेफर करनात बिकॉज ते मागीर स्पॉयल जाता म्हणून म्हाका खबर ना ती ओडो येयल्ली ती हांव कसलें दिसता गो ती तिकली बी येद्दी मोठी लाव सामकी घाल तूं धुंवर घाल हांव म्हाका कपडे धुवपाचे धूप सॉरी धूप आनी मम्मान म्हाका नवीन बेडशीट हाडलेली म्हटल्यार नवीन चादर हाडलेलें आसा तें यूज करपाक जाय तें आजून यूज केलें ना हांवें टाटा सो हय आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंतूच एंड परत मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय गायज टेक केअर बाय बाय असोच मोग आसूं ती बाय